जेजूच्या शिसांतले जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत। हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाच्याच ओस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता मांस कित्याकूच उपकारना। तुमकां हांवें सांगल्यांत ती उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात। कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडच्यान हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जालीं। जेजू 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? शिमाव पेद्रून ताका जाप दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतोले? तुजी उतरां सासणाचें जिवीत आनी तूं देवा संस्कारलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा। जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मोल्लो एकलो देंवचार।